नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अदिती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळय मुखेल खबरो। फाटल्या 5 वर्षात वेगवेगळ्या खात्यात आणि महामंडळांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक दिले सेवेत मुसतवाड। मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेतल्यान बाब उक्ताडार अलेक्स रेजिनाल्डोन मांडिल्लो प्रश्न। मालपे पेडणे पोलिसांनी 1.64 लाख रुपयांचो 1.636 किलोग्राम गांजो केला जप्त। या प्रकरणात महाराष्ट्रातल्या दोग तरणाट्यांक केले अटक। पणजी महापालिका वेंचणुकेत मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले घसघसीत जैत। 30 वॉर्डां खातीर चलिल्ली लढाय 27 वॉर्डांनी बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले जैत जाल्यार उत्पलाचे आमी पणजेकार पॅनल 3 वॉर्डांनी आयले वेंचून। गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरांत केलो निषेध। दिल्यो घोषणाबाजी सभाघराचे काम 3 वेळा केले तेहकूब। विरोधकांची आता करो या मरो भूमिका। मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा करून 100 दिसां पयली AI धोरण करतले लागू। मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेत माहिती। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन मांडिल्लो खासगी थाराव। गोंयांत घरगुती सिलिंडराचो ना उणाव फक्त कमर्शियल गॅस सिलिंडरांचोच आसा उणाव। लोकांनी गॅस एजन्सी भायर करची न्हय गर्दी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचें आवाहन। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। मालपे पेडण्या पुलिसांनी 1.64 लाख रुपयांचो 1.637 किलोग्राम गांजा सयत महाराष्ट्रातल्या विनोद कुमार आणि अतीक मलिक ह्या दोगांय तरणाट्यांक अटक केली। सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण पेडण्या पुलिसांनी सांपो रचून कारवाई केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। पेडणे पोलिसांनी 13 रोजी रातच्या 8 वरांचेर मालपे पेडणे सर्व्हिस रस्त्याचेर धाड घालून 2 युवक चे विनोद कुमार हो ड्रायव्हर म्हणून 29 वर्साचो चंदगड कोल्हापूर आणि दुसरो अतीक मलिक हो युवक हांचेकडे 1 किलो 667 ग्रॅम गांजा तांच्या ताब्यात सापडलो। पेडणे पोलिसांनी तांकां ताब्यात घेऊन तांकां अटक केली। तांचो भाव बाजारात 1,64,000 इतलो आशिल्लो। पेडणे पोलिसांक हाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पोलिसांची एक टीम संशयिताच्या फाटल्यान तांचो तपास करपाक तांचो शोध घेवपाक लागिल्ली आणि तांचे कडेन एक पिशवेत बॅगेत गांजा सापडिल्लो तो पेडणे पोलिसांनी ताब्यात घेतला आणि दोगांकूय अटक केला। फुडलो तपास पेडणे पोलीस करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर। पणजी महापालिकेचे वेंचणुकेत उमेदवारांमदी अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली। शुक्रारा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। बाबूश मोन्सेरात आणि भाजप गटाचे 27 उमेदवार घसघसीत मतांनी जैतिवंत झाले तर उत्पल पर्रीकारांच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे फक्त 3 जाण जैतिवंत जालेत। पळया पणजे CCP इलेक्शनाचो अनपेक्षित रिजल्ट लागला। अनपेक्षित इतल्या खातीर कारण बाबूश पॅनलान सामकें ओवरवेल्मिंग दणदणीत जैत मेळयला आनी दणदणीत इतल्या खातीर म्हणटा कारण 27 विरुद्ध 3 फाटल्या वेळेस तरी 5 विरोधी सदस्य आशिल्ले। ह्या वेळेस 27 वगाचेर हे इलेक्शन बाबूश पॅनलान स्वीप केला। बाबूशान ह्या वेळेस कोणाकचेच आयकूंक नाशिल्लें। BJP दामू नायक ताका वेगळे वेगळे सांगतालो पूण ना ताणें आपले कॅन्डिडेट दवरले आपले कॅन्डिडेट जिखून हाडले।
म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें पळय गोंयभर वेगवेगळीं आंदोलन चालू आसात. सरकारच्या विरोधान एक वातावरण तयार आसा कितें अशें आमकां दिसता. पूण ते भायल्या चाराक लोक मत मारता आसतना BJP किंवा सत्ताधारी पंगडाक मत मारतात हें पणजेन परत एकदां सिद्ध केलें. हातूंत दोन दुहेरी जैता. एक म्हळ्यार बाबुशाले स्वता. बाबूश ग्रावंड लेवलाचेर जमनीचेर उबो रावन राजकारण खेळटा. ताजे प्रत्येक वॉर्डान कॉन्टॅक्ट आसात, लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसात. ह्या वेळी ताणें भायर तसो सरूं नाशिल्लो, पूण कांय जाण म्हणटात तो रातचो लोकांक वचून मेळटालो. पूण बाबुशान जें कितें करामत करून दाखोवपाची ती केल्या. एक पॉलिटिकल जें पळय कितें करचें पडटा न्ही, वेगळे तरेन सुत्र कशी हालोवप, सूत्र बांदणी कशी करप आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या सबंद मतदारां मेरेन राजकीय नदरेन कौशल्यान सगळी व्यूहरचना करप हें बाबूश जाणा. आनी हें पणजेचे बाबूश मोन्सरात जें पळय कितें राजकारण खेळटा ताजें जैत. आनी त्या नदरेन आमी बाबूश मोन्सराताक सामकें निर्विवादपणान बाबूश मोन्सराताचें अभिनंदन करपाची गरज आहा. I thank the Honorable Chief Minister, I thank the party president, Mr. Damu Naik, and all the Karyakarta who has been here with us today who has supported us to win this. How about the Panjim also? Because they're leaving around 2 seats. Lele sogli seat तुझ्या पॅनलला गेलेले असतात. See, that's the reason I said no. I didn't expect that basically to lose these three seats. It's a really disappointment. And about 2 votes and 10 votes. Yeah, there's a really disappointment for me. बाबू कोण जे पडत त्याला काँग्रेस येईल. It's just that my prediction has not come true. काँग्रेस कोण जे पडत त्याला काँग्रेस येईल, आम आदमी पार्टी येईल, उत्पल That is the reason your MP came and danced in our constituency. Still, it did not matter. So it shows how strong the BJP party is and how strong our Karyakarta of Panjim is. CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलात दणक्यान बाजी मारिल्ली आसा. 27-8-3 अशा मताधिक्यान बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलान टुगेदर फॉर अ पणजी जैतिवंत थारिल्ले आसा. त्याच बरोबर प्रभाग क्रमांक 7, प्रभाग क्रमांक 17 आणि प्रभाग क्रमांक 29 हातून आमी पणजेकार जैतिवंत थारले. प्रभाग क्रमांक 17 जॅक सुकीजे आसा ते जवळ जवळ तांचो पराभवूच जाल्लो, मात्र तांच्यांनी रिकाउंटिंग केले. तशेंच प्रभाग क्रमांक 29 लेगीत सँड्रा विरोधात लिब्रेटा हांची फायट आशिल्ली. तांच्या मदीं लेगीत टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसीव पणजे जे आसा ते जैतिवंत थारिल्ले. मात्र परतून एकदा तेंच्यांनी रिकाउंटिंग केल्ल्या कारणान आमी पणजेकार जे आसा प्रभाग 29 हे लिब्रेटा विजयी थारले. आणि अशा तरेन आमी पणजेकाराचे 3 वेंचून येयले. मात्र दणक्यात जैत जालेली आसा बाबूश मोन्सेरात पॅनलाची. तांच्यांनी परतून एकदा हे सिद्ध केलेले आसा की पणजेत तांचो दबाजो जो आसा तो तेंच्यांनी कायम दवरिल्लो आसा. जरी विरोधक त्यांच्या विरोधात रावले, म्हणजे आप, काँग्रेस असे पक्ष जरी तांच्या विरोधात एकवटले तरी आसतना आपली जी खेळी आसा रणनीती ही बाबूशान कशा तरेन मांडप हे तेणी सिद्ध केलेले आसा. परतून एकदा ताका लागून सगळे पणजेकारांनी त्याचो कशा तरेन जैत हांगा आणि त्यांचो आनंदोत्सव हांगासर भाजप कार्यालयाच्या भायर आता व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी लेगीत वेंचून येयल्ल्या उमेदवारांक परबी भेटयली. अशा तरेन CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेची व्हडा दबाज्यान जैत जाल्ली सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. वॉर्ड 1 युतिका जामावलेकर, वॉर्ड 2 कालरिनो पॉ, वॉर्ड 3 मार्गारिडा फेर्नांडीस, वॉर्ड 4 रोहित मोन्सेरात, वॉर्ड 5 किशोर शास्त्री, वॉर्ड 6 बेंटो लॉरेना, वॉर्ड 8 करिना शिरोडकार, वॉर्ड 9 कबीर मकीजा, वॉर्ड 10 प्रसाद आमोणकार, वॉर्ड 11 तुकाराम चिन्नावर, वॉर्ड 12 वर्षा शेटये, वॉर्ड 13 उदय मडकयकार, वॉर्ड 14 प्रज्योत वांयगणकार, वॉर्ड 15 शायनी चोपडेकार, वॉर्ड 16 अस्मिता केरकार, वॉर्ड 18 कृष्णा शिरोडकार, वॉर्ड 19 निकिता नायक, वॉर्ड 20 शुभम चोडणकार, वॉर्ड 21 मनीषा मणेरकार, वॉर्ड 22 दीक्षा मायणकार, वॉर्ड 23 विद्या गडकार, वॉर्ड 24 करण पारेख, वॉर्ड 25 कीर्ती साकळकार, वॉर्ड 26 वसंत आक्षेकार, वॉर्ड 27 विठ्ठल चोपडेकार, वॉर्ड 28 रुपेश हळणकार, वॉर्ड 30 सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. जैतिवंत उमेदवार उत्पल पर्रेकर पॅनल. वॉर्ड 7 लिओनिड फुर्तादो, वॉर्ड 17 जॅक सुकीजा, वॉर्ड 29 लिब्रेता मेंडीस. ब्युरो रिपोर्ट.
गोंय उदकाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना. दर गांवांत ताच्यो देखी मेळटात. बोरये, शिरशिरे आनी पाणीवाडो गांवांत फाटले कितलेशेच दीस जाले उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. उदक वेळार येवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फोंडेच्या बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात घेराव घालो. पळयात. गोंयांत उदकाक लागून चडशा गांवांनी हाल चल्ला. हाचीच एक जिवी देख आमकां बोरये, शिरशिरे आनी पाणीवाडो वाठारांत पळोवपाक मेळटा. फाटले कितलेशेच दीस जाले वाठारांतले नळ सुके आसा. उदक ना, मात बिलां भरची पडिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो तापपाक लागला. उदकाक लागून लोकांक जागरण लेगीत करचें पडटा. आनी कितलो तेंप हो त्रास सोंसपाचो. आमकां उदकाक लागून आजून मेरेन न्याय मेळना, खुबिल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें. उदका खातीर जागरण करचें पडटा. जागरण केली नंतर सुद्दां उदक ना, तरी उदक नासतनाय बील येता. सो हे कितें तरी जाता, सगळ्यांक तेंगे त्रास जाता. तेणी 2-3 फावटी येवन हांगा सांगलें, परत येता, कांय रिस्पॉन्स ना. PMO ऑफिसा पर्यंत ते पावले तरी कांय रिस्पॉन्स ना. म्हणटात ते सगळी बायलांक पावलेले. जर कितें ते आमचे कडेन ते डिसिजन तुमी घेयना, आमकां ते सांगना जाल्यार आमी हेजे फुडें सगळे गांवचे लोक सगळे एक जावन येतले आनी कितें आसता आमी कोणा कडेन मागपा ते मागतले. कारण न्याय हो अजून मेळना. मदली काळां उदक कंटिन्यू येतालें, केन्नाच उदकाक त्रास जायनासले. आतां उदक नासून जागरण जाता आनी वयल्यान बील फारीक. 7 वर्सां जाल्ले आहा उदकाची. पूण रातचें आमकां सर आमकां एक मातशें एडजस्ट करून खंय केन्नाय रातचे वीकली आमकां 1 दीस 2 दीस उदक दितालो. तेय सामकें बंद जालें. ते रातचे 2 ते 3 येताले 1 वर. कितें कारण आसपाक शकता? कारण कांयच कळना कसलें कारण आहा म्हणून. पयलीं येतालें आमकां डेली उदक येतालें. पूण रातचे 11 येतालें उदक. आतां 6-7 वर्सां आमचें बंद जालें. लोकवस्ती वाडल्या थंय. लोकवस्ती म्हणून वाडल्या लोकवस्ती, पण पायपलायन जी आहा त्यो 30-40 वर्सां पयलींचीच पायपलायन आहा. ती आजून कांयच नवीन कांयच केल्ली ना. घर वाडलेलीच आहा. म्हणजे आमी घर वाडयता पूण तेजे उदकाचो हें आसा पळय तो मदल्या मदीं वता आनी ओरिजिनल जी घरां आशिल्लीं पयलीं आशिल्लीं वाड्यार भितर उरता. त्यामुळे ते उदक पूण हेजे खातीर प्रोविजन करून सरकारान प्रायोरिटीचेर करपा जाय आशिल्लें. कारण गेली 7 वर्सां ते आतां नासता सगळें. उदक आनी उदक मातशें आमचे केन्ना येयल्यार तेव्हा 8 दिसांनी येयले जाल्यार येता, नाजाल्यार ना. मागीर आमी अशें हें करून जावन मारपाक तुम्ही सरपंचाक मी सांगलेलें. सरपंचानी सगळं सरपंचानी खबर सांगलें सगळें. पूण अजून पर्यंत उदक कांयच ना आमकां उदकूच ना. तुमी उदक सोडटा कितल्याक आनी तें उदक बंद करता. आमकां पळय दोनाक बी केन्नाय उदक येयलें जाल्यार नाजाल्यार ना. आनी मागीर कितें सोमवार उदक आमकां सामकें बंद. कांयच ना उदका वास सुद्दां आसना. आमचे येई सराफ हेजे कडेन आयज सगळे लोक सगळे धाकर घेवन आयिल्ले आसा हांगा. ताका परत एकदा आमी रिक्वेस्ट केला की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां उदकाची सोय आमकां करून दी म्हणून. आनी ती जातली अशी तेणी आश्वासन दिलां. पूण कशी जातली कितें जातली ते सांगना. आतां उदकाची बाकीची काही हांगा हो आसा आमचो वनदेश आहा ताजो प्रदीप हे तुमकां सविस्तर तुमकां सांगतले की कारण ते चड फॉलो करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. गोंयांत घरगुती एलपीजी सिलिंडराचो सांठो व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आसा. मात घरगुती सिलिंडराची बुकींग 25 दीस पयलीं करची पडटली. फुडल्या 8 दिसां भितर सिलिंडराचो प्रश्न सुटावो जातलो. कोणेच भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच कमर्शियल गॅस सिलिंडराचो मात उणाव आसा अशें तांणी सांगलें. पळय. घरगुती गॅस सिलिंडर बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसांनी मेळटलो. ऑनलायन बुकिंगाची सुविधा दनपारच्या 2 वरां उपरांत सुरू जातली. कमर्शियल गॅस सिलिंडरचो उणाव आसतलोच. फकत 20% सिलिंडर व्यावसायिकांक मेळटले. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वां उपरांतूच फुडलो निर्णय घेतलो. इंडस्ट्रियल गॅस सिलिंडराची पुरवण सध्या बंद आसा. नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगतीं गॅस सिलिंडराची उपलब्धताये विशीं संभ्रम अजून कायम आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांतूय गोंयच्या खुबशा वाठारांनी लोक गॅस एजन्सी मुखार उबे राविल्ले दिश्टी पडटात. देखून कोणेच गॅस एजन्सी मुखार गर्दी करची न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. ताज्या शिवाय कोणीच वयचें न्ही. 25 दिसाच्या पयलीं आनी विदावट बुकींग कोणाकूच सिलिंडर मेळचो ना हें पयलीं हांव कन्फर्म करतां. ना जाल्यार आपलो म्हणजे आनी जेंच्या कडेन 2-2, 3-3 कनेक्शनां आसा अशाय लोकांनी 2-2, 3-3 कनेक्शनाचेर सिलिंडर तो सांठो व्हरून
आपल्या घरात स्टोर करून दवरचो न्ही. सफिशियंट कोटा गोंयांत अवेलेबल आसा आनी फुडल्या 8 दिसाच्या भितर पुराय प्रॉब्लेम जो आसा हो सिलिंडराचो रिजॉल्व जातलो. ओके. दुसरी गजाल, कमर्शियल सिलिंडर्स जे रेस्टॉरंट, हॉटेल, 5 स्टार सगळे जे वापरताले तांकां तांच्या रिक्वायरमेंटाच्या पयलींच्या 20% रिक्वायरमेंट आतां मेळटली. 80% शॉर्टेज ही तांकां आसतली. पण ही शॉर्टेज थोड्या दिसाच्या भितर आमी ओवरकम करतले. त्या खातीर जी हॉटेलां ज्या डिलरा कडल्यान सिलिंडर्स कलेक्ट करताले कमर्शियल, त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे ऑन कंपॅरिजन वीथ द जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हाजो रेशो काडून तांकां 20% कोटा डेली बेसिसाचेर आमच्या एजंटा कडल्यान दितले, तो तांच्यांनी घेवचो. तिसरी गजाल, इंडस्ट्रियल गॅस कनेक्शन. इंडस्ट्रियल गॅस आत्ता जो सप्लाय आशिल्लो तो पुराय गोंयांतल्यान सद्या बंद केल्लो आसा. तो थोड्या दिसांनी केन्ना तरी रिप्लेस जातलो. पायप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन्स थोड्यां कडेन म्हणजे घरांच्या तेंकोन अवेलेबल जाल्ली आसा. तांच्यांनी पायप गॅस कनेक्शन ही जाता तितके बेगीन आनी आफून हाडून आपली कनेक्शन घेवची, जेणे करून तांकां पायप गॅस दिवपा खातीर आमकां बरें पडटलें. आनी हे सगळें मॉनिटर करपा खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हील सप्लायच्या वतीन आमचे तालुका नोडल ऑफिसर्स हे प्रत्येक एजन्सी, जी गॅस एजन्सी ज्या ज्या जाग्याचेर आसात त्या त्या जाग्या वयलो डेली रिपोर्ट घेवन आमच्या सेक्रेटरी फॉर द सिव्हील सप्लाय हाका कळयतले, जेणे करून आमकां तेजो डेली रिकॉर्ड जे गोंयांत सिलिंडर कितले अवेलेबल आसा आनी कितल्या लोकांक आमी सप्लाय करूं शकता हाजो डेली रिकॉर्ड हो आमकां कळटलो. म्हणून म्हाका खात्री आसा की सगळ्या लोकांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार सिलिंडराची टंचाई कोणाकूच भासची ना. म्हणून आयज म्हणजे हांव पळयता की फाटले 3 दीस म्हणजे प्रत्येक जण आपले 2-2, 3-3 सिलिंडर घेवन सगळे जाण गॅस एजन्सीच्या दाराचेर उबे आसात. दीसभर लायनी करून 600 लोकांची लायन आसा. कृपा करून अशा पद्दतीच्यो लायनी लावच्यो न्ही. कमर्शियलाची जी शॉर्टेज आसा ती फुडल्या गायडलायनीक आमी रावल्या. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जशी गायडलायन आयली काय तांकां कमर्शियलाचे जे आहा पळय ते जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या उणावाचो परिणाम आता बाजाराचेर जावपाक लागला. केरोसीन स्टोव आनी इलेक्ट्रीक इंडक्शनाची विक्री व्हड प्रमाणात वाडपाक लागल्या. गिरायकांकडल्यान इंडक्शनाची मागणी जावपाक लागिल्ल्यान मार्केटात इंडक्शन उपलब्ध ना. तशेंच इंडक्शन दुरुस्ती करपाची मागणी वाडल्या अशें वेवसायीक दीपक ठाकुरान सांगलें. आता कितें जालें सगळ्यांक गॅस आतां मेळना, ताका लागून लोक आतां स्टोव वता. स्टोव मेळना, पेट्रोल मेळना कारणान डिझल घालता. चलपाक कांय ना, चलता, प्रॉब्लेम कांय ना. पण स्पेशल असो डिझेलाचे असे स्टोव येवना. पेट्रोलान चलता आनी डिझेलान चलता, दोन डिझेल चलता. पेट्रोल अशें कांय ना, डिझेलाचेर चलता. आतां लोक सगळे कितें करता, बोटी बिटी स्टोव वता पळय, पेट्रोल काय डिझेल घालून पडयता. पण आता स्टॉक आहा तुमचे कडेन सध्या कांयच ना, सध्या काबार झाले. पण सध्या आतां ह्या गॅस बंद जाले, लोकांनी स्टोव स्टार्ट केले. पयलीं स्टोव मेळटा तशें आतां स्टोव मेळपाक लागले. पण सध्या आता स्टोव ना तुमचे कडेन. सध्या आतां स्टोव ना, ऑर्डर केल्या आतां येतले. वाडला 2 दीस जाले. खूप कस्टमर येतात आता इंडक्शनाक, सेलाक किंवा रिपेरिंगाक येता. असा तुमच्याकडे स्टॉक स्टॉक तरी सध्या नाही, काबार जाता. इवन सप्लायरा कडेन स्टॉक ना, मार्केटात शॉर्टेज आहे. कित्याक सध्या सीजन आसा गरमीचो, डिस्ट्रिब्युटर सगळे फॅनां हाडून दवरल्या. इंडक्शन अकस्मात डिमांड वाडटा तें खबर नाशिल्लें. मार्केटात सध्या सप्लाय कमी आसा, स्टॉक काबार जाता. आणि रिपेराक येता. रिपेरिंग कोणा कडेन आसा, कोण यूज करनासले तेंच्यांनी गॅस यूज करताले. आतां तेंच्यांनी बंद पडली, मातशें परत रिपेरिंग हाडटा. कित्याक उपाय आनी कांय ना. तुजे कडेन आतां रिपेराक कितले आसा ती सगळे इंडक्शनां भरल्या 50 आसतले. सध्या तरी 30 तरी आसतले. 30 एक केन्ना 2 दिसां भितर आयल्या. 2 दिसां. आणि कितली उरल्या तुजे कडेन विकपाक आसा एक दोनच. हय, दुसरी कंपनी सध्या तरी ना म्हणजे. बजाज आसताली, दुसरी बिगाड आसली, ती सगळी काबार. सध्या कोणा कडेन आसा ते विकता. आतां दुसरे नवे स्टॉक हाडटा म्हणल्यार थोडे ऑर्डर घालचे पडटले, केन्ना येतली, 7 दिसांनी येतली.
आमचे एक चड स्टॉक दवरना दुकानदार कोणाचो स्टॉक आतां विकता LPG शॉर्टेज जालें तेन्नाच्यान इंडक्शन सद्या नावेलीच्या सुमार 15,000 विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत रस्तो हुप्पाक मेळचो म्हणून बांदिल्लो नावेलीच्या बोगद्याचो वापर जायना अशें उक्ताडार आयला. भौशीक बांदकाम खात्याचो अधिकारी, येरादारी पुलीस निरीक्षकांनी आनी गोवा कॅन संघटनेच्या वांगड्यांनी बोगद्याची पळोवणी केली. बोगद्याक दुरुस्तीची गरज आसा. मजगती गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिन्स आनी बोगदो देखरेखी खातीर खंयचो विभाग जापसालदार आसा अशें सांगपी बोर्ड लावचो, तशेंच CCTV आनी पॅनिक बटन लावपाची मागणी केल्या. सगळे यूज केल्यार आमकां बरें पडटा. पूण जेन्ना स्कूल सुट्टा न्ही आमचो स्टाफ रावन तांकां भुरग्यांक क्रॉस करयता आनी व्हेकल मॅनेज करता. आनी न्यू सगळे आसल्यार भुरग्यांक सेफ्टी बरी आसली आनी आमकां क्रॉसिंगाक बरें पडटा. आनी थोडे कंटिन्युअस क्रॉसिंग आसता सो जनरल पब्लिकाक बरें पडटा. As per the details of the Supreme Court order, direction was given to Ministry of Road Transport and Highways. On 13th October, the direction was issued to all the state governments. ही डायरेक्शन मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीक डायरेक्शन जाले. त्या डायरेक्शनान चड एम्फसीस हा पेडेस्ट्रनाचेर. पेडेस्ट्रन क्रॉसिंग म्हणजे झिब्रा क्रॉसिंग, सबवे आनी हेजेर जे कितें कितें आसा तेजे सगळे रिव्यू जावपा जाय आनी नवे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ते यूज करपा जाय. सो फॉर एग्जाम्पल CCTV कॅमेरा, पॅनिक बटन, प्रॉपर लायटिंग, एक्झॉस्ट फॅन्स हे सगळे डिटेल आसा. मेंटेनन्स आतां ही जंक्शन इतली म्हत्वाची जंक्शन कित्याक हांगा चर्च आसा एक, तेच बरोबर हायस्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, कॉलेज आसा. सो हे फ्लो जो आता न्हू लोकांचो आनी यूज जावपा जाय तर त्या प्रमाणे तितलो यूज जायना. कित्याक लोकांची मातशी भिरांत आहा, भुरग्यांची भिरांत आहा. आवय बापूय केन्ना सांगता बाबा इट इज नॉट सेफ, यू डोंट गो अंडरनीथ. सो गायडलायन्सा प्रमाणे कितें म्हणटा, यू हॅव टू एन्श्युअर टू कीप इट प्रीम अँड प्रॉपर बाय रेग्युलर फोटोग्राफीक रेकॉर्ड्स अँड GIS मॅपिंग. मडगावच्या कदंब येरादारी महामंडळाची शुक्रारा कदंबा ड्रायव्हर आणि कर्मचाऱ्यांची बसका जाली. ह्या बसकेत पणजेच्या आझाद मैदानाचेर 23 ते 27 मार्च मेरेन 5 दिसांचे आंदोलन करपाचो निर्णय घेतला. 7वो वेतन आयोगाची 34 म्हयन्यांची थकबाकी भरप, दिसपट्ट्या पगाराचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टरांक कायमस्वरूपी रोजगार दिवप, नव्या बशींची खरेदी करपाची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. पळयात. मडगावच्या KTC डेम्पोत कदंबा चालक आणि कर्मचाऱ्यांनी बसका घेतली आणि वेगवेगळ्या मागण्यांचेर चर्चा केली. कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 7वो वेतन आयोग 34 महिन्याची थकबाकी अजून फारीक जावंक ना. तशेंच 8 वर्सां परस चड सेवा पुराय केल्ल्या दिसपट्ट्या पगाराच्या ड्रायव्हरांक आणि कंडक्टरांक कायम स्वरूपाची मागणी केल्या. KTC खातीर 300 नवी डिझेल बशी घेवच्यो आणि निवृत्ती उपरांत रिती उरिल्ली मेकॅनिक पदां भरची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या. या सगळ्या मागण्या खातीर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकार हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर 23 ते 27 मार्च मेरेन आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी दिल्या. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकणीकार. गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरांत निशेध केलो. आमकां नाका दादागिरी आनी वी वॉन्ट जस्टीस अशी घोशणाबाजी दीत विरोधकांनी बोवाळ घालो. विरोधक आयकनाशिल्ल्यान सभापतीन चक्क 3 वेळा सभाघराचें काम तहेकूब केलें. मजगती विरोधकांनी आतां करो या मरोची भूमिका स्वीकारल्या. पळयात. विधानसभा अधिवेशनाच्या 6व्या दिसा सुरवातीकूच विरोधकांनी बोवाळ घातलो. गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी काळो शर्ट घालून सभाघरांत निशेध केलो. आमकां नाका दादागिरी आनी वी वॉन्ट जस्टीस अशे घोशणाबाजी दीत विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली. विरोधकांनी बोवाळ घालप चालूच दवरिल्ल्यान सभापतीन पयलीं 10 मिनटां सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. 10 मिनटां उपरांत अधिवेशनाक सुरवात जाली जाल्यार विरोधकांनी परतून आंदोलन करपाक सुरवात केल्ल्यान परतून एकदां सभापतीन अर्देवर सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. अर्देवरा उपरांत अधिवेशनाक सुरवात जाली पूण विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात बोवाळ घालप चालूच दवरले. बोवाळातूच सभापतीन प्रश्न काळ घेतलो.
तशेंच 0 आवरात जेन्ना आमदार निलेश काब्राल उलयतालो तेन्ना मात विरोधक आयकनाशिल्ल्यान परतून सभाघराचें काम तिसरे फावट सभापतीन तहकूब केलें. खासगी विधेयका वरवीं लोकांचे प्रश्न मांडप हें आमचें कर्तव्य. ते खातीर आमची आतां करो या मरो भुमिका आसतली. आमची विधेयकां केन्ना मांडटले ते सभापतीन सांगचे अशें युरी आलेमावान सांगलें. जाल्यार विजय म्हणटा विरोधी आमदारांचे खाजगी विधेयक सभाघरांत येवचे अशें लोकांक दिसतालें, पूण लोकशायेची हत्या करपी सरकारान आमची बिलां हाडली नात. देखून आमी सभाघरांत आंदोलन केलें. आज जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता गोंयभर, जेन्ना दुसरे इश्यूज अबाउट रिवर्स, अबाउट सेवरल अदर अबाउट कसिनोज, अबाउट रिवर्साल, all these bills, when we saw that not a single bill has been listed, आमचें कर्तव्य जाता जेन्ना आज आमी गोंय सांबाळपाक जेन्ना उलयता तेन्ना हिंगा जोरीतोर आनी लोकांनी चोवपाक जाय. आज जेन्ना आमचे रायट, when Bab Viresh sat on a hunger strike, and at that time he was given also an assurance that this bill would come up in the house and several other bills would come. He was given assurance that no one would be केसली केस जावपा ना. टुडे हो सरकार खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत उलयता आनी थोडेशे तो म्हणटा की आपणा तोंडान उलयतना साकर आहा म्हणून, हांवें ताका सांगलें की तूं साकर आहा तें उलय, कितें तरी उलय. आनी देर वॉज एब्सोल्युटली नो आन्सर. स्पीकर ऑल्सो डीड नॉट गिव अस एनी अश्युरन्स. टुडे इट इज आर रायट, आम सांगिल्ले ते भाशेन करो या मरो. आमचें कर्तव्य जाता आज जेन्ना आमचें प्रायवेट मेंबर्स डे, एक आमदाराचो रायट आसता, आमचो हक आसता. And we at the start, I requested the Honorable Speaker that these bills have to be listed. There is absolutely no assurance given to us. मिडिया हाऊसिसांक फोन करता की आमचो प्रोटेस्ट आज ताका पब्लिसिटी दिवं नाका आनी हे प्रेस कॉन्फरन्साक दिवं नाका. तुमचेंय बी कर्तव्य जाता लोकशाही राखपाची. यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हे सगळ्यांक हे आमी जे कितें करतात ते गोंय राखपा खातीर आनी गोंय हे गोंयूच दवरुपा खातीर. सो गोंय साल्वार करपा खातीर जे कायदे हाडूंक सोदतात ते कोणाचे विरोधान, कोणाचे बऱ्या खातीर, कोणाक प्रायवेट इंट्रस्ट काय ना. देर इज ओनली पब्लीक इंट्रस्ट, अँड पब्लीक इंट्रस्ट इन्क्लुड्स यू ऑल्सो, हू इज द मिडिया. सो डोंट फॉल प्रे, डोंट सकम टू द प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट तुमकां एडवर्टिजमेंट दिता आनी कितें दिता म्हण ते प्रेशराचेर वचूं नाकात. सगळ्यांक ड्यू पब्लिसिटी दिवंक जाय. आमी जे कितें केलां हें चूक करूं ना. आमी लेजिटिमेट प्रोटेस्ट आमचो केल्लो आहा आनी हाका लोकां फुडें हें वचपाक जाय. नाजाल्यार हेच म्हणटले की बिलां आमी घालतात आनी ताजे खातीर कांय करनात म्हणून. स्पिकर पसून मानून घेता, स्पिकरान पसून ताका नोटिसी धाडिल्ल्यो आहा. म्हणल्यार इन प्रिंसिपल स्पिकर इवन एग्रीज टू वॉट वी आर सेइंग. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावला पावलदारी. फुलताचे तण तण तणायचा माथ्यार शिकण्याचो भार वाढला. काजींच्या चौरार कोगुळगा येता ओसय ओसय तुका पयता. घुमटाच्या चावीतर हाताचो धाप नशे खोलयता घुमटाची धाप. गोंयचे वारे, गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे